म्हत्वाचें शुभ वर्तमान 27 आनी वोड 3. जुडासान म्हणलें, नीर ओपेराद्याचो रोगताचो घात घेवन हांवें पातोक केला अशें ताणें म्हटलें. येस, वो कोण तुमी जाणाव? जेजू क्रिस्ताचे 12 शिश्यांतलो तातूंतलो एकलो. जेजू क्रिस्ताच्या शिश्यां मदलें तो एकलो. जेजू क्रिस्ताक रुपयाचे 30 आण्यांक तोळें विकले. अशें विकल्या उपरांत ताणें कितली व्हडली चूक केल्या पळय. चूक जाणा जाल्या उपरांत मागीर तो अशें म्हणटा, हांवें नीर अपराधी रोगताच्या ताका धरून दिवन घात केलो, पातोक केलें. ताणें म्हणलें, हें आमकां कित्याक पडोन गेल्लें आसा, हें तुजें आतां. आनी तेजे उपरांत ताणें ते आणे रुपयाचे 30 आणे देव मंदिरान थिंगासोर ताणें उडयले आनी आपल्याकूच ताणें वसोन गोळ घेतलो. आतां आयकात, जरी तर खरेपणीन ताणें पश्चाताप केलें जाल्यार, पश्चाताप म्हणटा पळय ताजो अर्थ कितें पळय तें ताका गमलें जाल्यार मरपाची गरज नासली. गोळ घेवपाची गरज कितें आसली? जेजू क्रिस्ताचो तो शुभ वर्तमान, बरे खबरेचो तो महत्व तो जाणा आसलो जाल्यार कितलें बरें जावचें ना. हांवें कितलीं पातकां खंय जाल्यार सोरेस्पर म्हाका बक्षितलो. ताणें पळय येदी व्हडली चूक केल्या पळय ती पासून तो बक्षितलो. अशें म्हणून तो जेजू कडेन वसोंक जाय आसलो. तो जाणा आसलो पळय ताणें जेजू क्रिस्ताक कोणाच्या हातान सोंपयला. ते जेजू क्रिस्ता सांगता कितें करतले तेवूय तो जाणा आसलो. हांवें चूक केली अशें ताणें थंयसर म्हणून त्या अधिकारांक कोणें ताणें वसो उपकारो नासलें. जाका ताणें घात घेतलोलो त्या जेजू क्रिस्ता लागीं ताणें वसोंक जाय आसलो. आनी जेजू क्रिस्त जरी तर तो पयस आसा जाल्यार पेद्रूच्या भाशेन पश्चाताप ताणें करूंक आसलो. मातशें तुमी चोत्रान आयकात. वय जुडासान चांदीचे ते 30 सिक्क्या पासत जेजू क्रिस्ताक विकून दिलो. पूण पेद्रून कितें म्हणलें, हांव तुज्या पासत जीव दितलो. पूण कितें जालें? तो पळोवन गेलो. पूण हिंगा जुदासान व्हडली चूक केल्या. पेद्रून पासून थिंगासर चूक केल्या. पेद्रू थिंगसरल्यान पळोवन गेल्लो. पूण ताज्या उपरांत जेजूचो ताणें पाटलाव केलो. तो जेजू फाटल्यान धांवन आयलो आनी आपल्याचे चुकीचे ताणें प्रायश्चीत केलें. 26 वोर 17:4 आनी 17:5. तेन्ना तो आपणाचेर शिराप घालूंक आनीक सोपोत घेवंक म्हणोंक लागलो, हांव ह्या मनशाक वळखोच ना. त्या वेळार कोम्यान साद घालो आनीक जेजू सांगलोल्या उतरांचो पेद्रूक उगडास आयलो. कोम्यान साद घालचे आदीं तूं 3 फावटी म्हाका वळखोनाय म्हूण सांगतलोय. आनी भायर वचून पेद्रू दुख्खांनी रडोंक लागलो. दुख्खांनी थंयसर तो रडलो. आकाश तर म्हणटात पश्चाताप. आनी हे घडणे उपरांतूच जुडासाची खबर येता. ह्या सुवातेर पेद्रू सारकोच तो दुख्खांनी रडलो. आनी ताजे उपरांत 4 वडी उपरांत थंयसर 4थ्या वडींत जुदासाची खबर बरयल्या. ताणें कितें म्हणलें, हांवें पातोक केलां अशें म्हटल्या उपरांत मागीर तो गळो घेवन मेलो. ताजे चूक ताणें केल्या पळय ताजे तर ते पश्चाताप केले जाल्यार ह्या भाशेन मरपाची गरज नासली. हांव ह्या संवसारांत आयला पळय नाश जाता पळय तांकां साल्वार करपाक हें सोत. जुदास जरी तर हें जाणा आसलो जाल्यार तो मरचो नासलो. जेजूचो मोग ताणें वळखोंक ना. जरी तर हांव पश्चाताप करीत जाल्यार जेजू म्हाका बक्षितलो हें तो नोको आसलो. चोत्रायन आयक, हांवें पातोक केलां अशें म्हणून मेलो. हांवें पातोक केलां जाल्यार सावलून कितें केलां आतां आमी पळोवया. 1 सामुएल 3 आनीक 2. फिलिस्कार साऊल आनी ताच्या पुतांच्या फाटल्यान लागलेले आसले. जोनातान, अभिनादाब आनीक मल्कीशाक साऊलूच्या पुतांक तांणी मारून उडयले. साऊलू भोंवतणी लढाय बरीच चलताली. 2 सैनिकांनी साऊलूक धरलो आनी ताचे मारान साऊलू बरोच जखमी जालो. तेन्ना साऊलून आपल्या हत्यारां व्हरपेक म्हणलें, तुजी तलवार भायर काड आनी ती म्हजी कुडींत रिगय. ना जाल्यार सुन्नत करूंक नासलेले ते येवन म्हजे कुडींत तलवार मारीत आनी म्हजी फकाणां करीत. पूण ताच्या हत्यारां व्हरपे भुरग्यान तशें केलें ना, कित्याक तो बरोच भियेलो. म्हूण तो साऊलून तलवार घेतली आनी आपूण स्वता ताचेर पडलो. ताजो व्हड जाणा ताणें आपल्याचो जीव घेतलो. सॉरी हांवें पातोक आदोरला, हांवें पातोक आदारला, हांवें पातक केला अशें तो म्हणटालो. शेवटाक ताणें आपल्याचो जीव घेतलो. ताचें कारण कितें जाणा, जरी तो ताणें खरेंच पश्चाताप केल्लो जाल्यार ताज्या चुकीक थिंगासर बोगसणे फाव जावचें.
आपल्याचे चुकी पासत तर खरेंतून पश्चाताप केलो जाल्यार ज्या विशयान ताणें चूक केल्या, ज्या विशयान ताणें पळय तिंगा पातक केल्या, जरी तर ताणें पश्चाताप केलें ताका बक्षणें मेळचें. जो आपलें पातक लिपोवन दवरता पळय ताजी उदरगत जायना. आनी जी कोण तें मानून सोडून दिता तांचेर काकलूत मेळटा हें तूं सदांच उगडास दवर. आनी एका मनशा वरवीं हांव तुमकां ह्या सुवातेचेर सांगोंक सोदतां. साऊलूक पळय त्या सिंहासनांतल्यान काडल्या उपरांत ज्या मनशाक पळय थिंगासर बसयलो ताचें नांव दावीद. दाविदान पासून अशेंच म्हटलेलें. ताणें अशेंच म्हणलेलें, हांवें पातक केलां. हांवें तुमकां 4 लोकां विशीं सांगलां. फारोन ताणें म्हणलें हांवें पातक केला पूण ताच्या जिवितांत बदल नासलो. साऊलून तशेंच म्हणलें हांवें पातक केला पूण ताच्या जिवितांत कसलो बदल नासलो. जुडासान ताणें म्हणलें हांवें पातक केला पूण ताच्या जिवितांत कसलोच बदलाव नासलो. दाविदान ताणेंय म्हटलें हांवें पातक आदारला. दुसरो सामुएल 12 वोड 13 आमी वाजुया. हांवें सर्वेस्पराचे आडूच पातक आदारला. अशें दाविदान नातानाक म्हणलें. हांवें सर्वेस्पराच्या आडूच पातक आदारला अशें दाविदान नातानाक म्हणलें. पूण दाविदाक बोक्षणें फावो जालें. ताचें कारण तुमी जाणाव. दाविदान म्हणलें हांवें सर्वेस्पराचे आडूच पातक हांवें आदारला. ताणें तें कशें म्हटलें? कशें काय ताणें पश्चाताप केलो? ताणें कशें काय म्हणून स्वताचें तें पश्चाताप केलें हें आतां आमी स्तोत्र 51 आमी पळोवया. सर्वेस्परा, म्हज्या सर्वेस्परा, तुजी दया तूं म्हजेर ओतय. म्हजेर तुजी दया ओतय. तुजो आत्मो म्हजे लागच्यान पयस करिना काय. तारुणेची खुशालकाय परतून तूं म्हाका दी म्हणून तो रडलो. एका भक्तान अशें म्हणलें, दाविदान स्तोत्राचे ते 51 आपल्या रोगतान बरयला जायत, व्हडत्या दुखान ताणें बरयला जायत. इतले ताणें पश्चाताप केलो. दाविदान स्वताच्या मनांतल्यान तें पश्चाताप केलें. ताच्या उपरांत मागीर केन्नाच ताणें व्यभिचार करूंक ना. तुमी जाणो काय? जेन्ना दाविदान बेतशिबा बरोबर व्यभिचार केलो ताचे पासत ताणें पश्चाताप केलें. बायबलान तुवें पळोवं येता ताच्या उपरांत ताणें हुंच्या आपल्या जिवितान व्यभिचार करूंक ना. एका म्हणटा खरोच पश्चाताप. फटकिरो पश्चाताप ताणें करूंक ना. म्हाका बक्षी अशें ताणें म्हणोंक ना. ताणें आपल्याची ती चूक पोत्तून ती करूंक ना. जेन्ना ताणें सर्वेस्पराचे मुखार ताणें पश्चाताप केलें, ताच्या मनांतल्यान स्वताच्या मनांतल्यान ताणें केलें. ताणें काळजान ताण पश्चाताप केलो. ताजें काळीज सर्वेस्परान पळयल्लें. तो प्राचित कोरी. आपल्याचे चुकीचे तो पश्चाताप करतालो. पयले राजान पळोवया 15 वोड 3 वाजुया. हें एक चोम बरें ती खबर. आतां आमी ती वाजुया. आपल्या बापाय भाशेन तो पातकी वाटांनी चल्लो आनी आपल्या बापाय दाविदाचे काळीज आसलें तशें ताचें काळीज सर्वेस्परा आपल्या देवा सोवे नासलें. ताचें काळीज सारकें नासलें. दाविदाचें काळीज सर्वेस्पराचे सारकें लागून आसलें. खऱ्या मनांतल्यान तो गीत गायतालो. खऱ्या मनान तो मागणें करतालो. खऱ्या मनांतल्यान तो पश्चाताप करतालो. नाटक करिनासलो. दोंगीपण करनासलो. सगल्यांक दाखोवपाक थिंगासर गायना, सगल्यांक दाखोवपाक थिंगासर ते मागणें, सगल्यांक दाखोवपाक ते पश्चाताप करनासलो. ताणें खरो पश्चाताप केलो. दाविदाचें काळीज सर्वेस्पराचे सारकेंच लागलेलें आसलें. पूण दाविदा भाशेन चेरबामाचें काळीज सर्वेस्पराचें नासलें. वोड 4 आनी 5. कित्याक दावीद तें कोत्तालो पळय जें सर्वेस्पराचे नोदरेन सारकें आसा तें. आनी हित्ती उर्याचे प्रसंग सोदल्यार आनी ताणें सगले वाटेन सर्वेस्पराचे उतर खाला घालूंक ना. पोत्तून म्हणटा तो सर्वेस्पराची आज्ञा ते आख्खे जिवीत भर ताणें ती खाला घालूंक ना. आयकात, दाविदानी अशें मागणें केल्लें हांवें पातक केलां. पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा वो एक विशय सोडून बेतशिबाक सोडून ताणें आनी मागीर व्यभिचार करूंक ना. ताणें ताचे उपरांत आनी व्यभिचार करूंक ना. ताणें आपल्याचे पातक मारून मागीर सोडलें. एका म्हणटात खरो पश्चाताप. पोत्तून चूक करून तुवें त्या भाशेन बोक्षणें मागचें न्हय. पोत्तून चुकी करून पोत्तून पातक करून थिंगा पश्चाताप करप उपकार ना.
जायतो लोक अशेंच सावलू भाशेन कोत्ता. सर्वेस्परा हांवें पातोक केला अशें म्हणून हांवें तें सोडूंक जाय. दाविदा भाशेन तें सोडूंक जाय. दाविदा भाशेन तुवें आपल्याचें पातोक मांडून घेवन तें सोडूंक जाय. तुवें तें पातोक सोडून सर्वेस्पराची कुरपा घेवची. सावलू भाशेन पोतून पोतून चुकी करून म्हाका बोगसोणें दी ह्या भाशेन म्हणचें न्हय. फारोआ भाशेन पोतून पोतून चुकी करप, बोगसोणें मागप अशें करचें न्हय. आयज तुमी कोणा भाशेन कोत्तात? फारोआ भाशेन कोत्ता, सावलू भाशेन कोत्ता? हो जुडास जाल्यान, हो उत्मिकायेन. दाविदा भाशेन तुमी कोत्ता काय? दाविदान पातोका धाडलें खोऱ्या मनांतल्यान पश्चाताप करून सर्वेस्पराची कुरपा ताका मेवली. आयज सर्वेस्पर हेंच तो आवडेता की तुमी पासून दाविदा भाशेन पातकाचो पश्चाताप करचो आनी ताची कुरपा तुमकां जाय जाल्यार पोत्तून पोत्तून तुमी सॉरी 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 अशें म्हणत राव जाल्यार त्या सॉरीक आनीक व्हॅल्यू आसचो ना. पोत्तून पोत्तून तर ती तूं चूक करीत आसा जाल्यार त्या चुकीन तूं फसलाय अशें चूक करप आनी पोत्तून सॉरी म्हणप तें सर्वेस्पर मानून घेवचो ना. जोरी आयचे दिसा तूं ह्याच भाशेन तूं चुकी करून आनी तेजे वयल्यान मागीर तूं सॉरी म्हणत आसा जाल्यार चोत्राय दवर. हे फेरोचे भाशेन आनी सावलूचो हो स्वभाव. दाविदान खोऱ्या मनांतल्यान सर्वेस्परा कडेन पश्चाताप केलें. सर्वेस्परान ताका खरेंचपणी बक्षिलो आनी ताणें एक बरें जिवीत जियेलो. आनी त्या भाशेन तुमी तशें जिवीत सारचें म्हणून सर्वेस्पर आवडेता. होच सारको वेळटो थारुणेचो आयचो दीस. सावलूक सर्वेस्पराची सजा ताका दिवपाचो दीस आयलो. सावलूक सांडच्याक सर्वेस्परान निर्णय घेतलोलो कित्याक ताजें काळी सारकें नासलें. सर्वेस्पर आयज आमच्या सगळ्यांच्या विशयान तो एक निर्णय घेवचे आदीं ताजो स्वभाव असो जावन आसा हो आतां आनी बदलचो ना, हो बदलचें ना अशें सर्वेस्पर म्हणचे आदीं आयजूच तूं आपणाकूच तूं सुदराय. तुज्या पातकान तूं मरचे आदींच. सर्वेस्परा कडेन बोगसोणें मागलें बरें. युरोप त्या आयलँडाचेर एक व्हडत्या दोंगरार एक पॅलेस थिंगासर बांदल्या. ती एक सारकी पोरणी पोलास आनी थंय एक बरो ट्युरिस्ट स्पॉटूय आसलो. त्या दोंगरार वचपाक आनीक दुसरी वाट ना, फकत एकूच रस्तो आसलो. त्या दोंगरांतल्यान एक दोरी उमकोवताली. त्या दोंगरांतल्यान पयची राजू पळय सोकला देंवयता पळय त्या राजूक एक पांटलो कसो बांदून आसलो. म्हटल्यार त्या पांटल्यान सगल्यांक तातूंत भितर तेणी बसोंक जाय आसलें. जे मनीस ती पोलास पळोवंक सोदता पळय, जे मनशां थंय सांगता आसा, आनी एक थंयच्या बरोबर मनीस म्हणल्यार ट्युरिस्ट आनी ताजे सांगता ताचो गायड. एक ट्युरिस्ट बसलेलो आसा, आतां एक गायडूय थिंगा बसला आनी दोंगराचे वयर आसात पळय ते एक मिशिना वरवीं तांकां ते वयर ओडटात आनी मागीर हो पांटलो लुवान लुवान वयर सोदता. जेन्ना हो मनीस वयर वयता सोकला पळयता, सोकला तो पळयता एक फोंड कशी आसा. तेजे उपरांत तो सारकोच भियेलो आनी तो सारकोच गाबोळ्ळो आनी ताका एक दोरी दिश्टी पडली आनी ते दोरयेक पळोवन तो सारकोच गाबोळ्ळो. कित्याक पळय तो राजू आसलो पळय तो सारको पोरणो आसलो. तेन्ना ताणें त्या गायडाक विचारलें अशें, हो राजू जाल्यार एकदम पोरणो न्हय? वय पोरणो तो, तुमी ताका केन्ना बदलतले अशें ताका ताणें विचार केलो. तेन्ना गायडान म्हणलें पळय जेन्ना ती तुटतली पळय तेन्ना आमी ती बदलतली. ताजो अर्थ तुमी समजलें? तें केन्ना तुटतली? जेन्ना वजन वाडटा तेन्ना. जेन्ना वजन वाडटलें आनी मागीर तें तुटतलें मागीर कितें घडटलें? तातूंत बसलो तो मनीस मरतलो. ताजो अर्थ म्हटल्यार जेन्ना कोण मरता पळय तेन्ना आमी बदलतले. तुमी समजलें काय? मेल्या उपरांत बदलून कितें फायदो तुमी सांगात? तुमी मेल्या उपरांत तुमी सुदरोंक सोदता जाल्यार कसलो फायदो तुमी सांगात? तो गायड सारके पिश्या भाशेन थिंगा उलयतालो. मेल्या उपरांत बदलीत जाल्यार ते बदल करपाचो कितें फायदो तुमी सांगात? तुमी मेल्या उपरांत मागीर सुदरतले म्हणून तें अशें घडटा काय?
तुमचो विबाड जावचे आदींच आयजूच जोरी तुमी सोर्वेस्पराकडे बोक्षणे मागून पश्चाताप करीत जाल्यार तें बरें जातलें. पोत्तून पोत्तून हांव चुकी करीत आसा आनी बोक्षणे मागीत आसा. म्हजे भितर कसलोच बदल जावंक ना. म्हाका तूं सुदार बापा. पवित्र ओतव्या सोर्वेस्परा, खऱ्या मनांतल्यान हांवें पश्चाताप करचें हे भाशेन म्हाका तूं आदार कर. दाविदान आपल्याचे पातकांचे पश्चाताप करच्याक पवित्र आत्म्यान ताजो आदार केलो त्या पासतूच तुवें अशेंच म्हणपाचो तयार आसाय. पवित्र आत्म्या, म्हाका दाविदा भाशेन पश्चाताप करच्याक शिकय. दर एका वेळार चुकी करप आनी ते मागीर बोक्षणे मागूंक संवय जाल्या. एक चालतें जाल्लें आसा म्हणून म्हाका बोक्षणे दी बापा. हें जाल्यार म्हाका एक संवय जाल्ली आसा. आयका म्हज्या भयणी, केन्ना पर्यंत तूं चुकी करीत रावतलें आनी सोर्वेस्पराकडे बोक्षणे मागीत रावतलें? तुज्या चुकीक लागून तूं मागणें करीत आसाय. तुजे फामिलीचे थारोवणे पासत केन्ना मागणें करतलें? तुज्या भुरग्यांचे थारोवणे पासत केन्ना मागणें करतलें? नाश जातात पळय तांच्या पासत तूं केन्ना मागणें करतलोय? तुमीच सांगात. दर एक वेळा तुज्याच पासत तूं मागणें कोत्ताय. तुमी चुकी कोत्तात, पातकां कोत्तात आनी थिंगासर तुमी पश्चाताप करीत आसात. केन्ना काय ती चुकी आनी पातकां तूं सोडटलोय? केन्ना काय तूं ते नाश जाता त्या लोकां पासत रोडोन मागणें कोत्तलोय? मातशें तूं चिंतून पळय. घोडेक तुजे भितर फारोवाचो स्वभाव आसा. घोडेक तुजे भितर सावलूचो स्वभाव आसा आनी थिंगासर चुकी कोता आनी मागीर म्हणटाय सॉरी. फारो आनी सावलू ह्याच भाशेन चूक कोत्तात आनी मागीर म्हणटात सॉरी. फारोनूय अशेंच म्हणलेलें. चोतराय दोरात. सोर्वेस्परा, हांवें पातक केला, तूं म्हाका बोक्षणे दी. अशें तूं काळजांतल्यान पश्चाताप कर. बोक्षणे माग. पोत्तून पोत्तून चूक केल्या उपरांत सॉरी म्हणप सारकें न्हय. आयज तूं खऱ्या काळजांतल्यान पश्चाताप कर. आयज सोर्वेस्पर तुजे लागीं सुटावे करून उलयता. आयज तूं खऱ्या मनांतल्यान पश्चाताप कर. सोर्वेस्पराच्या मुखार तुजे हात उखल. वर्त्या पवित्र सोर्वेस्परा बापा, तुज्या उतरा वरवीं तूं आमचे लागीं सुटावे करून उलयलाय. जेन्ना फारोन म्हटल्यार हांवें पातक आदारला, हें कसलें पश्चाताप जावन आसलें. हो सारको आसलो कितें तें तूं दाखयलां. ताजे कॅरेक्टरा भशेन तुवें आमकां दाखयलें. हें फकत भायल्या भायर. आमी पातक आदारला, आमकां तूं बोक्षणे दी. हें म्हणप दुसरेंच. अशें म्हटल्या उपरांत मागीर थंयसर तुज्या कामा वरवीं तें दाखोवपाक म्हणल्यार सारकें दुसरें. त्या दिसा फारो, सावलू आनी बालाम, जुडास इस्कारियत, ताणें चूक केली आनी ताणें ती मानली. आनी पोत्तून तें वळोन पोत्तून ताका बोक्षणे मेळोंक ना. हें हांवें पळयलां. बापा, जेन्ना आमी बोक्षणे मागतात पळय, काळजांतल्यान बोक्षणे मागचें. तातूंत आमकां आदार कर आनी आमकां बोक्षणे दी. दाविदान पातक केल्या आनी आपल्या पातकाक लागून ताणें पश्चाताप केल्या उपरांत ताका बोक्षणे फावो जालें. कित्याक ताणें खऱ्या मनांतल्यान पश्चाताप केलो. ताका बोक्षणे मेळ्ळें. ताणें आपले चुकी पासत सगल्या काळजांतल्यान बोक्षणे मागलें. मागीर ताणें ती चूक करूंक ना. तसली कृपा आमचे तूं देवय. असलें औत्मीक जिवीत तूं आमकां दी. ह्या भाशेचे पश्चाताप करूंक आमकां दी बापा. फकत आमी आमच्याच पासत न्हय आनी नाश जाता पळय तांच्या पासत दोळ्यांनी दुकां गळोवन आमकां मागणी करपी कोर. आयज जीं कोण हें उतर जंय खंय आसा थिंगासान आयकतात तांकां हें उतर तीं आयकोंक ती विश्वास करतात आनी ती मानून घेतात. म्हजे सांगातात ती मागणी करता बापा. फारो, सावलू आनी जुडासा भाशेन तांचें तशें मन असलें तसलें मन आमचे पासून थिंगा आसचें न्हू म्हणून. दावीद ज्या भाशेन काळजांतल्यान पश्चाताप करता पळय तसलें मन तूं आमकांय दी. दाविदा भाशेन आमी पासून सारके काळजांतल्यान पश्चाताप करपी जावची. हें आयकलां पळय तें आमचे कन्यान करपाक तूं आमकां आदार कर. निबोर मन, निबोर स्वभाव आमचे कडल्यान पयस कर बापा. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागणें करता बापा.
address Calvary, post box number 30, Kukatpalli, Hyderabad 72.